काही वर्सां पयलीं राज्यांत चेन स्नॅचिंगाच्यो मोठ्या प्रमाणात घडणुको जाताल्यो आनी हातूंत भितर आशिल्ली ती इराणी टोळी आनी इराणी टोळीन पुलिसाच्या नाकी णव करून हाडिल्ले. ते इराणी टोळीचे कार्यपद्दत अशी आशिल्ली की बायक घेवन येवप फास्ट आनी कोण एक बायल अशी दिसली जाल्यार तिच्या गळ्याक जे भांगर आसा तें काडप आनी व्हरप. आतां परत एकदां ह्या इराणी टोळीचे प्रकरणां वयर येवपाक लागल्यात. म्हणजे त्याच मोडस ऑफ ऑपरंडीचेर आतां काही सुदारीत प्रमाणात अश्योच चोरी जावपाक लागल्यात आनी त्यो म्हणजे घडणुको घडिल्ल्यो आसात. ह्या दिसाक पयली जी घडणूक घडली ती फातोड्डा पुलीस स्टेशनाच्या एरिये भितर घडली. तातूंत भितर एक वेर्डेकर हो 72 वर्सांचो दादलो जो एक प्रायवेट हातूंत भितर कॅशियर म्हूण काम करता, तो घरा वतना ताका दोग जाणांनी आडायलो आनी ताका सांगलें की आमी पुलीस. ताचे कडेन वार्तालाप करतना तांणी ताचे कडेन जें भांगर आशिल्लें तें एक वायट कपडो दिलो सेफ म्हणून चोरी जातात आनी अशें ताका पटयलो आनी सेफ म्हणून तूं हातूंत घाल आनी व्हर अशें म्हणून सांगलें. आनी ताजे कडेन जें भांगर आशिल्लें तें तांणी व्हेलें आनी जेन्ना हो घरा कडेन पावलो तेन्ना ताज्या हाताक मेळ्ळें ती लोखणाची एक चेन. म्हणजे जवळ जवळ 2.5 लाखाचो गंडो ह्या वेर्डेकराक पडिल्लो आसा. त्याच बरोबर ताजे कडेन जे कॅश आशिल्ले 68,000 तेयी ताणें त्या दोग जाणांनी फारायले आनी हाजे बद्दलची कागाळ वेर्डेकरान फातोड्डा पुलीस स्टेशनाक दिल्या. ताजे नंतर घडणूक घडली ती आक्या 2 बायलांक अशेंच क्रायम ब्रांचाचे ऑफिसर म्हूण सांगून तांचे कडल्यान आशिल्ले भांगर जवळ जवळ 1,60,000 भांगर तांणी गायब केल्लें आसा. तिसरी जी घडणूक घडली ती दवर्ले एक घरा कडेन भायर आशिल्ले बायलेक उबी आशिल्ले बायलेक कांय दोग जाण अज्ञात आयले आनी तांणी अशें उलोवपाच्या हातूंत भितर गुल दवरलें आनी तिचें जें मंगळसूत्र आशिल्लें तें मंगळसूत्र चोरून व्हेलें आनी ताजें जवळ जवळ मोल आसा तें 1,90,000 अशें कळ्ळें. चवथी घडणूक अशीच घडली ती एकटो मोटरसायकलीन आयलो आनी एक बायल चलत वताली, तिका अज्ञात स्थळी त्या बायलेक ताणें गाठली आनी तिच्या गळ्यांतलें भांगर तिणें 1 लाखाचें जवळ जवळ भांगर चोरून व्हेल्लें आसा. सो हाका लागून आमी जर सद्याक सादूर रावपाक जाय आनी हे जे चोर आसात ते चड करून जाणट्या बायलांक जावं जाणट्या दादल्यांक टार्गेट करतात. सो हाका लागून मातशें लोकांनी खबरदारी घेवची. त्याच बरोबर पुलिसांनी जर विजिलन्स मातसो वाडयलो आनी सर्वेलन्स वाडोवपाची गरज आसा. हे प्रकार आळो घालपाक लागून आतांच जर ह्या प्रकाराक आळो घालना जाल्यार परतें हें आनीक इराणी गँग जातलें अशें आमकां दिसून येता. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर.